आम्ही गीत घेऊया पेज 100 G8. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी बाब सायबा जयंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात. जे पासत हे मीस भेटोवंक आमी हांगा हाजीर जाल्यो, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच तो दाखयतात ती वाट उजवाडान आमी चलूंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच सगळ्या मनशान पासत जे आयज आपले बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांचे पासत पूण आमी मागुया. देवाची देणी जी तेंच्यांनी आपल्या जिवितान तांकां मेळ्ळां ते पासत देवाक आर्गां दिनवासणी दिवन भलायकेन बरे भशेन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण तेंचे पासत आमी मागुया. आयची वाचपा सदांच एके भाशेन देव दाखयता ती वाट आमकां भावार्थान चलूंक म्हूण आमकां आपयतात. तशेंच देवान आमच्या जिवितान बऱ्योचश्यो विस्मितां केल्ली आसात, पूण केन्ना केन्ना आमकां त्यो दिश्टी म्हूण पडनात. कित्याक म्हूण आमच्यान त्यो पळोवंक जायनात, कित्याक आमी स्वार्थान म्हूण रावता. जेन्ना आमी चडसो वेळ स्वार्थान आसता आमच्यान दुसऱ्यान दाखयतात ते आमकां कांय दिश्टी पडना. कित्याक आमचेच अस्तंगी जे भावना फिलिंग्स येतात ते वरवीं आमी रावता आनी पातकांनी म्हूण उरता. तस अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट नगाऱ्यो आनी वळे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारील सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, मनशा स्वयंभान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर शक्तिवंत जावच्याक आंकवार मोरयेचे उदेन तो अशक्त मनीस म्हूण जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकूत मेळोन दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो, अशें दोलबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेश्टीचें आकटें आनी दोब्याचो खार. रुपें नितोळ आनी निर्मोळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवींच्या पुतांदुवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो बेटोवण्यो करतलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलेमाची बेटोवणी सर्वेस्पराक बांदतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जातलो, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सगळीं म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता, दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. जबाब, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. पोरसांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सान लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिचे शेजार सामान आनी सोयरी दायरी तिका परबीं दिवंक लागीं आयलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायक नांवा प्रमाणें जकरायस म्हूण ताका नांव
दवरूंक सोदताली, पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरूचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो काडूंक करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन ताचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची स्तुती करूंक तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यान भिरांतशी लागली आनी जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरार मुल्कान ह्यो खबर गाजल्यो. आनी आयकतल्यांक ते आपल्या मनान रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, बरेच फावट एका काजारी जिवितान जेन्ना जोडप्यांक एके भाशेन भुरगो म्हूण जायना, ती देवा लागीं सदांच मागणें म्हूण करतात. भुरगें हें देवाचें खरेंच देणें म्हूण जावन आसा. पूण जेन्ना आमकां आमचे फॅमिलीन भुरगो म्हूण जाता, आमी त्या भुरग्यांक कशे भाशेन फुडें म्हूण हाडटा. खरेंच तांकां देवाच्या जाणवायेन भावार्थान आमी तांकां शिकवण दिता. खंय आमी केन्ना केन्ना ती करतात, आमकां त्रास दितात, एके भाशेन नॉटिनेस आनी ते आसतात तितून, तेन्ना आमी रागान म्हूण तांच्याशी तो मोग जर आमी तांकां दाखयनात, तर खरेंच तेय वेगवेगळे दिशेनी बी वेतात. आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ करता, देवाची शुभम आशिर्वाद आनी काकूत सदांच आमचे सवे म्हूण आसा. पूण जेन्ना आमी ती वळखून म्हूण घेयना आनी आमी सोदीत म्हूण रावता, आमच्यान बरे भाशेन आमचें जिवीत जिवंक म्हूण जायना. आयच्या शुभ वर्तमानान जें नांव तेची आवय बापूय एके भाशेन जुआंवाक म्हूण दितात, ते तेंच्या घराण्यांत नासले, पूण तरी पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जिवंक ती फुडें म्हूण सरतात. ट्रेडिशन्स जे जावन आसले ते सगळे ट्रेडिशन्स सोडून देव आतां एक नई वाट जी तयार करता तांच्या जिवितान, त्या वाटेन कितें अडखण येतली, कितें त्रास आसतले, कितें दूख म्हूण तांकां भोगूंक पडटलें, सगळें कितें सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे ते फुडें म्हूण सरतात. आनी ते जेन्ना एके भाशेन जकरायस तें नांव बरोवन म्हूण दिता, तेची जीब सुट्टा आनी तो देवाची स्तुती करूंक लागता. तशीच बरीचशी विस्मितां आमच्या जिवितान म्हूण येतात. जेन्ना भुरगे आमच्या जिवितान आपल्या फॅमिलीन म्हूण येता, केन्ना केन्ना बऱ्योचश्यो ग्रेसीस आनी गिफ्ट्स म्हूण आमकां मेळटात. आनी ते वरवीं आमी म्हणटा खरेंच हो भुरगो व्हड जावन कितें तरी करतलो म्हूण. पूण जेन्ना भुरगीं वाडोंक म्हूण लागतात आनी दुसऱ्या डिरेक्शनान म्हूण वेतात, आमी चिंतूंक लागता खरेंच ही भुरगीं आमचे भाशेन व्हड जातली, काय भुरगीं कितें वेगवेगळ्या दिशेन वचोन आमचें नांव पिडार म्हूण करतली म्हूण आमी चिंतता. पूण जर आमी मागणें करता आनी मागणे वरवीं रावता, तर सदांच देव आमकां आपल्या गोपान दवरता आनी आमचे सवे तो दुसऱ्यांक पूण तेच एक्सपिरियन्सीस हाडून म्हूण दिता. तर म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान जेन्ना आमी वांटो घेता, तेन्ना पयले सुवातेर मायपायन आमकां दिल्लें नांव कितें म्हूण जावन आसा आनी त्या नांवा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता काय ना तेचेर विचार करून देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच हे आख्खे संवसारा पासत आमी मागुया. सोर पदवीदार आनी काकूतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरक हायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बळेपणा खातीर
फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आम्ही गीत घेऊया पेज 28 C2. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवन प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भोगसणेंय आमकां सपूर्णायेन मेळोवंक आनी आमच्या सोडवणाराक जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरंबूंक पावूंक हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यान परगोटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखणुची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावेन येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळचे. तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी काशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वैतार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीचे, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुशी सासणाच्या सासणान. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सहभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव तुजे लागीं मागता. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया, पेज 62, D28. Moja kudi
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. आतां कोरण्यांनी आमची काळजां तुजी शांतीन भर आनी तुजो भाऊ मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटयलेल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता त्याच तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसत. फादर जॉनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें हें मीस पेटयल्लें आसा. तुमकांय सगळ्यांक तुमी मिसांत वांटो घेवंक हांगसर आयल्यांत तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. जीं कोण मिडियाचेर हे मिसांत भाग घेतात तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक हांगसर आमकां मदत करतात तितल्यांकूय वाचपाक केल्या गायन करतात अंडावळ हांगसर करतात सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. आतां क्रिसमसाच्या दिसा मोदयांनीर मीस आसतलें तर तुमी बुकींग करूंक जाय. नंबर 9075212942 बुकींगच करून हांगसर ह्या मिसांत मोदयांनीरच्या येवंक जाता. बाकीचीं मिसां सगळीं काबार म्हणजे भरलेलीं आसात सकाळचीं सगळीं. न्यू इयराकूय मोदयांनीर मीस आसतलें परतून बुकींग करात त्याच नंबराचेर. तुमकां तर वाचपाक करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी तुमची मॅसेज धाडूंक जाता. 9623635357 हाचेर तुमच्यान करूंक जाता. ह्या दिसांनी मिसा म्हणना हितून 7 आनी 8 आसात तर त्या तुमी बुकींग करात. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी गीत घेवया पेज 203 T2. So